बार्देश तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना पॉलिटिकली जर हे आसत किंवा बाकीचे हेर घडामोडी असले जाल्यार सध्या इलेक्शन जशें जशें लागीं येता तशें जे राजकीय पुढारी आसात जावं इलेक्शन म्हणजे इलेक्शनाक जे कोण कॉन्टेस्ट करतले ते लिडर बी सगळे एक्टीव जाल्ले आसा। वचत थंयसर खूब कडेन वन महोत्सव, झाडां वाटप, सारें वाटप अशे बारीक बारीक कार्यक्रम करप चालू आसा। दुसरे BJPचे बीन पार्टीचे नॉर्थ गोवाची पयर म्हापच्या कार्यकर्त्यांची बैठक जाली। तेंचो ऑब्जर्वर जो सिटी रवी आसा तो येयलो, तेणें येवन मार्गदर्शन केलें। दुसरे काँग्रेस पक्ष आपल्या परीनय बीन एक्टीव जाल्लो आसा। काल काँग्रेसीन नॉर्थ गोवा काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेतून तेंच्यांनी एक हें केलां की उत्तर गोंयान 16 तारखेक जे पेट्रोल आनी डिझल आनी जे बाकी गॅस बाकी म्हारगाय जी वाडल्या त्या निशेधार्थ सायकल रॅली काडटले आमी। नॉर्थ गोवान 16 तारखेक आसतली आनी सावथ गोवान 10 तारीख जुलयाची आसतली अशें तेंच्यांनी हें केल्लें आसा। दुसरे वाटेन आतां पावस भरपूर पडटा सद्या आनी त्या हेतूनसून जे बार्देशांचे जे रस्ते हे आसात ते रस्ते वचत थंयसर रस्त्यांक फोंडकुलां पडलेलीं आसता। इंटरनल रस्ते खूबच म्हणजे चलोवपा सारके गाडयो पासून चलोवपा सारक्यो परिस्थितीचे ना। पूण जर पयलींच जर पावस पडच्या पयलीं जर मातशें तेका डागडुजी कितें केल्लें जाल्यार ते रस्ते आयज मात तरी हे आसतले। पूण सगळे तशे हायवे धर किंवा बारीक खंयच्याय गांवांचे इंटरनल रस्ते पासून चडशे आनी पावसाच्या उदकान फोंडकुलां लागले। ही आसली आयची बार्देशांच्यान अपडेट।